मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत हा. आणि सुरुवातीक म्हाका परत परत उल्लेख करून करूचा गव्हर्नमेंटाक धन्यवाद म्हणून करूचा की अशी एक गोंयकारांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा की आपले तुम्ही स्टॉल घाला तुमचे प्रोडक्ट विका म्हणून. त्याच्या भायर तुम्ही हांगा सुताचे वेगळे वेगळे प्रोडक्ट्स करतात. जशी कितें म्हणतात ती आमी एक क्रोशर्स करतात. हांगासर बारीकशे भुरग्यांचे ड्रेसेस पळयल्ले आहा. टॉप्स आसा खुबशे तुम्ही हे तुम्ही सगळं घरात कडे करतात ऍक्च्युअली. सो हेजी तुमकां आयडिया कल्पना कशी कितें सुचली? आयडिया म्हणल्यार माझी मम्मी करताले पयलीं. माझी मम्मी आमच्या भुरग्यांचे कपडे करताले. मागीर हांव ते पोवन पोवन शिकून हांव करपाक अंदाज किती वर्ष जाली तुमच्या बिझनेस? 40 वर्सां जाली. 40. अरे बाबा हांगा सगळे म्हाका एक्सपिरियन्स लोकूच बोलला. गव्हर्नमेंटान खऱ्याच बरो एक प्लॅटफॉर्म घेतलेला की सगळे एक्सपिरियन्स लोकांक तांकां फुडें हाडपाचो. सो पयलीं हांव सुद्दां उलाचे करताले. मागीर सगळे उलाचेच धरता न्हू म्हणून बिझनेस जायनाशिल्ले. म्हणून मागीर तुम्ही चेंज केले. आता उलाचे आनी हेचे फरक कितें आसता स्पेशली गरमेच्या दिसांनी? उलाचे बेगीन जाता. हे सुताचे बेगीन जावचे ना. खूप टाइम लागता. डिफरन्स कितें आसा हितूर म्हणल्यार प्राइस डिफरन्स कसो कितें आसा? प्राइसूय डिफरंट आसता आणि टाइम चड जाता एका. ते बेगीन जाता उलाचे. हे टाइम खूप लागता. आता ऍक्च्युअली गोंयकार यूज करता अजूनही कारण आमी खूप जाणां पळयलात की वेगळे वेगळे मटेरियल्स गजाली येयल्ले आसात ते यूज करता पण कमी जाले आता. पयलीं भरपूर करताले. हांव ओल्ड गोवा रावता. ओल्ड गोवा इवर्जन सुद्धा हांव करून दिताले. आणि बाकीचे खंयचे खंयचे इवर्जन करून दिता. चेडवांचे लग्नाक बीन सगळे ऑर्डर घेताले. ऑर्डर करून दिताले. तोरणां बी करून दिताले. सुताचे बीन करून दिताले. अशे ऑर्डर घेवन सुद्धा करताले. मागीर म्हाका अपरांतपण म्हणल्यार हँडीक्राफ्ट्सान म्हाका आपयले. हांव मंगेशी म्हजे शॉप आहा. मंगेशी टेम्पला कडेन देवळा कडेन थंय आशिल्ले म्हजे. मागीर हांव यांच्यानी आपयले म्हणून मागीर इथून येयले. अजूनही आसा. मुद्दाम स्पेशली गेस्टां तुम्ही मंगेशी देवळान विजीट करपाक जाल्यार मुद्दाम शॉप विजीट करा. बेसिकली तुम्ही म्हाका सांगा हितूर फ्युचर पॉइंट ऑफ व्यू कितें हे आसा? कारण आता लोक सगळे ऑनलायन वयतात. लोकांक हे करपाकूच वाज येतात. पळय म्हारग म्हणून घेवंक पळयना अशे खुबशे आसात गजाली. आसा तशें आसा आणि घेवपाचे लोकूय आहा. आणि हांव नेफ्टी कॉलेजीन बॉम्बे नेफ्टी कॉलेजीन फॅशन डिझायनर कॉलेजीन हांव शिकयता भुरग्यांक. माझे भुरगे सुद्धा शिकता आणि म्हाका करून सुद्धा दिता. भुरग्याक कोणी कोणी करता आणि खंय एक्झिबिशनाक बीन यांच्यानी धाडटा तेन्ना थंय वयता आणि बायलांक बीन शिकयता भुरग्यांक बीन शिकयता. मागीर तेंच्यान सुद्धा करता बिझनेस. थोडे बिझनेस करता थोडे बिझनेस जायना जाल्यार आमी तुमकां दिता तुम्ही हे करा म्हणटा. बरें करता म्हणून सांगले कित्याक माझी शॉप आहा न्हू म्हाका चड जाय पडटा. बरोबर तेन्ना म्हाका घेवचेच पडटा. म्हणून मी बाकीच्यांचे घेवन विकता म्हणजे तांकां तुम्ही सपोर्ट करता. हय सपोर्ट करता. पयलीं शिकयता आसतनाच सांगता हांव तुम्ही शिकल्यार सुद्धा तुम्ही करून सुद्धा म्हाका दिवंक जाता अशें म्हणून सांगता म्हणून शिकता भुरगे. आता खुबशे एक कॉमनचो प्रश्न आमी खुबशे जाणांक काल विचारलो असोच की आता गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता आमकां बिझनेसा खातीर. सो अजून थोडे दृष्टिकोनांतून आमी पळयलें जाल्यार लोक अजूनही गव्हर्नमेंट जॉबूच जाय म्हणटा आमकां. सो गव्हर्नमेंट जॉबाक वचपाक जाय की स्वताचो बिझनेस करपाक जाय? तुमच्या दृष्टिकोनातून कितें करा? तुम्ही 40 वर्सां हो बिझनेस करता. माझे चेडो आहा आता हेच बिझनेस करता. ताका गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मेळ्ळे तरी करूंक ना. माझ्या घरान 4 मेंबर आहा. 4 मेंबर आमी करता. सगळे बिझनेसारूच आहा? सगळे हेच करता बिझनेसारूच आहा. आता मंगेशी माझे चेडो रावता. म्हणजे तुमच्या सांगल्या प्रमाणे की भुरग्यांनी मुद्दाम बिझनेस करता आपलो स्वतःचा कितें तरी व्यवसाय करचो. हय सर्व्हिसूच जाय म्हणल्यार सगळ्यांक सर्व्हिस म्हणजे खंयच्यान येता. तर कितें तरी करूंकूच जाय न्हू आमी. बिझनेस केल्यार सुद्धा काय येना फरक पडना करपाचे. आता मॅडम तुम्ही आता गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट घेतलो आणि हांगासर तुम्ही पार्ट घेतलो आणि स्टॉल्स घेतले सगळे केले. सो बाकीच्या गोंयकारांनी कसो सपोर्ट घेवचो किंवा बाकीच्या बायलांनी गव्हर्नमेंट जे अशें कितें आमकां सुविधा उपलब्ध करून दिता हेचो लाभ कसो घेवचो? लाभ कशे घेवचे म्हणल्यार तेंच्याकडे तांकां विचारूंक जाय बाबा आमी हे करता तरी ते क्लासेस सुद्धा दिता. ते सुद्धा अटेंड जावपाचे. कसले कसले जूट बॅगाचे करता क्रोशिया करता आणि बावली करता. ते सगळे ते क्लासेस घेवपाचे ट्राय करूंक जाय. पयलीं तूं एकदा गेले म्हणल्यार जावचे ना ते. आता आमकां 40 वर्सां लागले. हांव 20 वर्सांसान एक्झिबिशन करता. पयलीं माझ्या मंगेशी टेम्पलान आशिल्ले. एकीच कडेन आशिल्ले. मागीर एक्झिबिशन करपाक लागले. पयलीं ओल्ड गोवा आशिल्ले. ओल्ड गोवासान मंगेशी 2 शॉप आशिल्ले म्हजे. हांव ओल्ड गोवा पळयताले चेडो मंगेशी पळयतालो. मागीर आमी भायर सरून आता हँडीक्राफ्ट्सान येयला. एक्झिबिशन भायर सुद्धा वयता
एक्झिबिशन करता. आता एक्झिबिशन म्हटलं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तुमची चढ जाता. सो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आणि एक आमचे डिजिटल तुम्ही पहिला असेल आजकाल सगळे भुरगे मोबायलावयल्यान कितें घेतात ऑर्डर करतात बिझनेस करपाक सोदता. म्हाका सुद्धा म्हणटा पण कितें म्हाका तशें बरें लागना. तुम्ही म्हणता फक्त माउथ टू माउथ आमच्याकडे कॉनेक्ट जावपाक जाय. चलो एक तुमच्याकडल्यान एक गोंयकारांक मेसेज वचना स्पेशली बायलां खातीर की गोंयच्या लोकांनी बिझनेस कित्याक करपाक जाय, स्पेशली बायलांनी बिझनेस कित्याक करपाक जाय. कित्याक करपाक जाय म्हणल्यार आतां पळय सगळें वाडटा. घरान भुरगे असता आणि घरान कितें असता आमच्या हातीन बायलांच्या हातीन सुद्धा कितें आसूंक जाय. कितें असल्यारूच आमकां कितें आतां पळय आमी खंय तरी वयता आमकां कितें घेवपाक अशें इच्छा असता तेन्ना आमचे कडेन घेवपाक विचारचें पडटा घेवू काय नाका घेवू काय नाका. तेच आमी कितें तरी करून आमच्या हातीन पयशे आहले म्हणल्यार आमी घेता. आमच्या भुरग्याक सुद्धा कितें जाय तेन्ना आमी पळयता माझ्या भुरग्याक हे बरें लागतले ते घेवया अशें म्हणून आमी पयशे मोडून घेवपाक जाता. सगळ्या घरातले हसबंड दिवंक जाय म्हणल्यार जायना न्हू. म्हणून आमचे टाइमपासूय जाता हेल्थूय बरें उरता. सामकें तुम्ही सांगल्या प्रमाणे हांव हांगारूच सांगपाक सोदता आमी कालच्यान मुलाखती घेत आसा. सो मुलाखतीन एक सगळ्यांचो कॉमन प्रश्न आसलो की आपल्या स्वताचो एक आत्मनिर्भर जाता स्वतःकडे स्वतःचे पयशे मेळटा कोणाक मागपाचे पडना. चड कमी फाटी फुडें जाल्यार जाता. सो आणि हेल्थ सारखें उरता. सामकें प्रत्येकान वेवसाय करचोच. हेल्थ सारखें उरता कित्याक प्रेशर नासता कोणाचे. आतां बायलां कितें करता खंय वयता गजाली मारता कितें कितें जाता तेच टेन्शनूच नासता. हय आपले कितें करता न्हू आपले 4 पैसे उरता आमचे कडेन अशें. हे म्हजें म्हणणं सगळ्यांनी बायलांनी करपाचें. थँक्यू सो मच. वेलकम. आणि कोण जर म्हापशा सायडीन विजीट करता जाल्यार आमी प्रत्येक वेळी सांगिल्ले असतात की इवन मुद्दाम स्टॉल्स विजीट करा. गव्हर्नमेंटान एक बरी संधी दिल्ली आसा गोंयकारांचे बिझनेस हांगा दवरलेले आसा. इवन मुद्दाम पळयात स्टॉल्स तुमच्या खातीरच आसात. इवन मुद्दाम लाभ घेवचो. आणि अपरांत मान सुद्धा आमकां खूब हेल्प करता. खंय खंय धाडटा आमकां बायलांक खूब हँडीक्राफ्ट म्हणल्यार इतले हेल्प करता. खूब वर्सां सावन हांव 20 वर्सां सावन हेंच्या हितून आसा. हांव हितून केल्ले खूब हेल्प करता. ऑफिसान सुद्धा सगळे लोक बरे उलयता आमचे कडेन बरें करता एकदम. म्हणून आमी करता. थँक्यू सो मच.